हे देवा राखणदारा, हे देवा राखणदारा, विकत गाव, जमीन, घरा, शेता, भाटा, राना, वना, वड, पिपर, उठा, पेडा, जमीन, जोता, दाय, राग गावा, हे देवा राखणदारा, देवा राखणदारा, भूता, खेता, वैऱ्यांग, धाक, पोट, पाणी पेजे, कागदी, विडी, रॉड, सूर, सोरो, गावचो दिवो, आलशिरो, सांबाळ, वाट, शीम, हुमरो, सगळं सांबाळ देवा, देवा राखणदारा, बावरे बाबा. जर आयतार बुधवार तेजी फेरी आसता कोणाची खाणे देवाची, तू कुशीन चल, तू त्या हेका सापडलो की तू गेलो. आमी बेतुलांतले ते रांगाळे आनी ते मुशेर, ते वटेन ते मुशेर, हांगा रांगाळे, हांगा बेतूल, तिनूय वाडे. हे आमी देवाक मानतात, सगळे देवाक रोंट घालतात आनी हांगा येवन पांयां पडटात. खाणी देव कित्याक म्हणटा? ते खाण म्हणजे रिवर आणि सी थंय ते जॉयन जाला, म्हणजे खाण अशी, म्हणजे ते खाणी देव ताका म्हणटात, जॉयन जाला. थंयसून तो दर्वो लागला तुका सी आनी ह्या वटेन खाणी, खाणी म्हणजे रिवर, म्हणजे त्या खाणी देव, म्हणजे खाणी देव म्हणजे तेचो राखणदार. आनी आमी पासून खूब फावटी पळयलां, कित्याक रातचे तेची फेरी जाता, ह्या देवाची फेरी जाताली आनी तो भाची वचून चलोन वयतालो खंय थंय त्या कपेला कडेन काय धवो धवो पांप घालतालो, हांगा सामको धवो दिसतालो पळोवपाक. आनी थंय पासून तो थंय त्या चिजी कडेन थंयसून परतो येतालो रातच्या 12 2 1. त्या भायर खूब प्रोग्राम पयलीं जाताले हांगा. पयलीं असो लोक हें करिनासलो, कितें रात्र भितर भाव नासलो न्हू, त्या देवाचो भावतालो हें टायम आसलो. आनी ठोक दांडो मारतालो आमच्या मांडार रातच्या बऱ्या राती 12 2 पासून. तेन्ना फेरी बिरी जाताली तेची. आनी अशें करून तेन्ना खूब आमी हें केलें ह्या देवाचें. पांयां पडले रोंट घालताले, उदकांत रोंट सोडटाले, माडी तेजेर वतताले भाकरीचेर आनी नाल्ल फोडटाले सकयल. आतां हेमकां कितें आसा, हेमकां मान म्हणलेलो कितें, सुरोंट म्हणजे सोरो, नुस्तें आनी भाकर, हो हेमकां मान आसता. कळ्ळें तुका? ह्या देवस्थाना कडेन अशें आमचे जाणटे वय सांगताले आनी आमी हो अनुभव भोगला खंयच्या ह्या देवस्थाना कडलो. हे देवस्थान अशें आसता, ही फेरी गांवांत फेरी बिरी बिरी अशें चलताले. आनी त्या टायमार कितें आसलेलें, लायटी बिटी कांय नासलेलें न्ही. आमी आयकत जाणा की लोक आमचे जाणटे म्हणटाले हें जातकूच 12 जातकूच भायर वचो नाका, कितें सांग खांडेवाची फेरी जाता. आनी खंय ते हें येवन आतां तेमची प्रत्येक हेजी ठिकाण आसलेली एरियाची, तो समज असो येता त्या हेजेर एक मारप दांडो ठा करून. घरांसून लोक बी आयकताले पूण भायर अशें कोण येनाले. तसो पयल्यान गेलो थंय मारतालो दांडे अशें. आनी आमचो लोक त्या टायमार न्ही अशें येयनासलेले. तो टायम मोकळ जालो 12-1 मागीर तूं हिंगा कितेंय कर, म्हणजे तेज्या हेका फेरयेक तूं आडखळ हाडूं नाका. पयलीं आमचो बापूय सांगतालो, जर आयतार बुधवार तेजी फेरी आसता कोणाची खाणे देवाची, तेन्ना थंय तर व्हडे कोणय पाकपाक गेले जायत तेन्ना व्हड्यान वयताले. तेन्ना इंजीन ना कांय ना, तेन्ना तो आवाज करतालो, दांडो मारतालो नाल्यार स्लम मारतालो फ्यू करून. तेन्ना तूं त्या जाग्यार वचून दुसऱ्या सायडीक वचपाचें नाल्यार तुज्या घरा कडेन वचपाचें, अशें तेजें हें आसलें, पद्दत आसली देवाची, म्हणजे तुका जागृत करपाची. हय एकटो म्हाका सांगतालो चंद्रकांत म्हणून, तो खंय देंवलो हांगा पाग्यार घेवन खांडे हांगा पागतलो म्हणून सकयल. तो आसा तसोच्या तसो ताका मागीर काडून देवान वयर दवरलो पाग्यार, खांदा वयले खांदार हातीची झाबडी हातीन. तेन्ना म्हाका सांगतालो तेजी फेरी जाल्ली, देवाची फेरी जाल्ली न्हू, ताका काडून मागीर सकयलो वयर उडयलो तेणें. फेरी जाल्ली ताका, तो पावूंक गेयलो न्हू, पावूंक गेयलो म्हणजे पाग्यार मारूंकूच ना, आसा तसो ताका वयर दवरलो सकयल. सकयल आसलो तो तसोच वयर दवरलो. मागीर तेव्हा अजाप जालो खंय पळोवन,
म्हाका पण सांगतालो तो शेंडी खांदावयली खांदारूच आसली पळय तेच्या जाणा अशें म्हूण सांगतालो म्हाका तो. असो चडसो ना पूण लोक पयलीं पासून सांगताले. आतां तेणी कशें सांगलें हिंगा पागपाक बिगपाक येताले आनी ज्या टायमार जे पागूंक येताले रातचे आमचे जाणटे त्या टायमार कितें जातालें तेजी फेरी जाताली. फेरी जाता आसतना कितें करतालो खंय तो फाटल्यान तेजे सैन आसताले न्ही तो तुका तेंच्या कडेन दिना सैना म्हणजे फुडें तो रावता आनी फाटल्यान सैन तो तुका काडटालो मारतालो शेवटून भायर. कळ्ळें तुका म्हणजे तूं कुशीन चल तूं त्या हेका सापडलो की तूं गेलो. एकदां बापूय आमचो पागपाक गेलो बुधवारचो आनी पागतना खंय शेलाम मारल्या भशेन जालो आवाज. ताका दिसलें म्हणजे पागपाक दोग जाण वयताले ते एक सुकाणी आनी एक पागी म्हणून. ते दिसलें आनी कसलो आवाज म्हणून दुसरी सेलाम मारली खंय हें मारली सिटी फिव करून सेलाम मारली. तेन्ना हेका कळ्ळें की हांगा देवाची फेरी येवपाची आसा फेरी जावपाची आसा आमी या म्हण ते आयले. ते आमकां सांगताले बापूय अशें अशें थंय घडटालें म्हणून पळय. कोण आपली फॅमिली घेवन येता कोण गरोवपाक बिरोवपाक रातचे अशें हे ते आनी हिंगा गांवांत ते बुरशेपण बिरशेपण करता. पण आमी तुमकां सांगलें खूब वेळा पळय तुमी हे अशें करूं नाका हें हेका चलना ह्या देवाक ते चलना करूं नाका तुमी. तेतून एकलो असो मनीस आसलेलो तो गरोवपाकच येतालो. कळ्ळें तुका गरोवपाक येतालो ताकाय सांगलें तो कितें करतालो चेरीस हाडटालो चेरीस आनी कसलें मांस हाडटालो आनी हिंगा बसून खातालो. ताका आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी एक दोग जाणांनी पळयलो पळय आनी ताका वॉर्निंग दिली तूं हें कर नाका तूं थंय पयल्या वाटेन बसून खा. हा म्हणलो आपूण तशें कांय करिना हें न्हय बरें जालें. कोण नासो करतालो आनी परतो घेवन येतालो एक दीस असोच येतो पळय तुवें गरयता वयर ते बांदार रावन गरयता. कितें जालें म्हाका कांय तुज्यान सांगूंक जायना. एक चमत्कार सो थंय लागीं माड बीड कांय नासलेलो माड आसलेलो पयल्यान थंयसून माड उडोन येयलो तो सारको तकलेर थंय न्हिदलो. तशेंच अते माडा कडेन तें कोणाकय विचार. आमचो शांतीलाल मायनिंग काडटालो आनी थंय बश्टपण जावपाक जायनासलें. आतां ते उत्तर प्रदेश भैया येताले बार्जीनी काम करपाक मायनिंग तेन्ना थंय बश्टपण करताले. थंय अशें सोरोप जावप आनी कितें जावन कितलेशे लोक थंय मेल्यात म्हणजे बश्टपण जाल्यार. म्हणजे तो कितें करतालो जर तर तेजी फेरी आसता तो सायडी काडून उडयतालो. एकदां अशें जालें की जवळ जवळ 50-60 वर्सां पयलीं आमच्या बेतोल गांवांत नुस्तें कांय नासलें. काणकोण ताल्ली भरपूर मेळटाली. हांगा नुस्तें ना जावन थोडे आमचे लोक मायनिंग काडपाक सावड्ड्या सांग्यार गेले. मागीर थोड्याक अशी देवान बुद्धी दिली की चवचाराचे वारे काडून पळोवया अवसार काडून पळोवया. मागीर तेमी चवचाराचे अवसार काडलो. मागीर तेणी चालले तो चवचाराचे वारे येता तेन्ना तो म्हणटालो आपली पिळगी आयली काय म्हणून. देवा तुजी पिळगी आयल्या जाल्यार तुमचेर कसलेच संकट आयला ते आपल्याक सांगात. मागीर देवा आज अशें जाला की काणकोण सारक्या गांवांत ताल्ली भरपूर आहा आनी आमी हांगा उपाशी मरतात. हय जाल्यार तुमी भिवपाची गरज ना. चल रे तांदूळ हाड. तांदूळ तेडे दिले आनी तेणी सांगलें हे आशे घेवन वसात आनी जे खंय तुमकां ताल्ली दिसता काणकोण जावं तेज्या आयल्यान ते उदकांत सोडात आनी येताना फाटल्यान पळोवं नाकात आनी डायरेक्ट येयात. ते येताना तेमकां कांयच दिसोंक ना. जेन्ना आमच्या नसतार म्हणून बेतलांतल्या खाणीक तोंडा भायर पावपाक तेमकां ताल्ली दिश्टी पडली. म्हणजे असो देव पावरफूल ते काणकोणसून हांगा पावपाचे आसात जाल्यार नुस्तें हांगा हजर अशें हें आसा. आतां तूं हांगसून वास्को पासून गेलें जायत जाल्यार तुका तो पावतालो. एकदांच अशें बापूय बोट घेवन वास्को गेलो. थंय गेलो आनी तेणी जाळें घातलें. ताका खबर ना हांगा फातर आहात म्हणून. खंय वास्को ते आमची जुवां म्हणटात पळय थंय बायणा भायर थंय आनी तें जाळ लागलें कंप्लीट. मागीर तेणी सगळ्यांक आपयले जे मनीस आसले आमचे कामगार आसले बोटीचेर आनी देवाक उलो मारलो. देवा
खाणे देवा आज आपण संकटान पडलो, आपल्याक हांगा कांयच खबर ना, जाळ लागला, ते निर्मोकळ म्हणजे पिंजपाच्या पयलीं तूं सोडून दिवपाचें, ते तर तूं दिता जायत, तुका आपूण कोंब्याचें फळ दिता म्हणून थंय घराणें केलें उबें रावून, आनी मागीर जाळ ओडपाक तेणें कोंब्याच केलें बोटीर, पळय जाळ ना कांय ना. म्हणजे अशेच अनुभव की खाणेदेव वास्को इतल्या पयस पासून पावपाक शकता, म्हणजे एक अनुभव आमकां आसा, बापायन सांगलो. कोणी कोणी पळयल्ल्या मध्ये तेजे न्हेसप बिसप हें धवो हें सदरो धोतर आनी खांदार ती कांबळ हातीन दांडो असो. पूण असो मेन पळयल्यांनी सुद्दां सांगलें आमकां की तो ह्या पेरावन असो येतालो, कळ्ळें तुका. अळीराजा आतां आमच्या सायडीक एक दोंगर आहा अळीराजा, म्हणजे थंय एक अशें आहा, तूं पयलीं चलोन वयतालें, जर तूं अनाथ पडलो, एकटो कोणूय पडलो जाल्यार ताका उलो मारपाचो, देवा आजोबा अळीराजा आपूण एकटोच आहा, आपल्याक तूं सालवार कर, वाट दाखय म्हण तो पावतालो. तशेंच एकदां आमचो देसाय म्हणून बेतलासून बुधवार दीस आसलो आनी तो 12 सुमार वयर वयतालो आपल्या घरा कडेन, आमचे तेजे घर ताकसऱ्या, आनी थंय पावपाक तेजी स्कुटर बंद पडली पळयल्यार एक व्हडलें फुरसांव 100-150 लोकांचे सायडीन चलता, आनी हो पळयता दोळ्यान, आनी ते बरे पयस गेले आनी मागीर नाच जालें, हेणें तें पळयलें आनी मागीर स्कुटर स्टार्ट मारली, पळय स्टार्ट जाली. म्हणजे अशेंच एक देवाचे चमत्कार, म्हणून देव तुका मुद्दम संकटान घालना, म्हणजे ते स्कुटर बंद करप, बंद पडले म्हणजे तो सालवार जालो, म्हणजे अशा गोश्टी आसात. कोणाक तेणी अजून आमच्या फिशरमॅन म्हणजे गावीत आमी फिशरमॅन, आमकां कोणाक एक अजून पासून धोको दिवंक ना ह्या देवाच्या ह्या एरिया. आनी ही आमची मुख्य सायबीण म्हणलेली ही किटळकारी शांतादुर्गा किटळकारी, ती ह्या एरियेची ही सायबीण देवी आमची ती. आनी ह्या देवस्थानाक खूब आतां हे बोटकार, आतां म्हाका दिसता थंय हजारांनी बोटी आसा. हे सगळे बोटकार जेन्ना जून जुलयाची ऑगस्टाची 1 तारीख जाली, सगळो आख्खो लोक हिंगा येता, मोठे मोठे बोटकार बिटकार मेळोन ताका फुलां घेवन आनी कोण कितें कायली आनी हें तें सगळें हें करून मागीर ते चल्ले भायर. पासून आमी आतां फक्त कितें करता, हे यांत्रिकीनी बोटी वयता, हेनी तेनी वयता, पयलीं ताणून बिणून वयताले, वसाड जाताली, तुफान जाताले, हें जातालें, पूण ह्या गांवांत आमकां तेणी कसलें संकट हाडूंक ना, कोणा एक फिशरमॅनाक हें तेणी दगो दिवंक ना. इतले बुडले सुडले हें जालें सुद्दां जायत न्ही, त्या आमकां सालवार केल्ले कडेन आसा, इतलें हें देवस्थान आसा.